गीत घेऊया पेज नंबर 116 I3. Deva solo boys, 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 boys gela. Deva solo boys gela. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, Homoso अपराध, homoso बोवड अपराध, ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा आमच्या देवा, तुजे पोरजेचेर भोक्तीचेर दोयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोंडवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कोडण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत ओदीक तीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर दुसरे फावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हटलें, उठ, त्या नांव वसत्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हटल्यार एक सर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. ताणें एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी घोनान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें घोनान आंग पांगुल्लें आनी तो घोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी घोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मागचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टी कर्तुबां साणचीं. वसो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तण करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना.
हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी ताका कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगळीं म्हणया चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकूत सारा देवा काकूत करून दाखय. भोव कोणवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मूळ करून दवर. जबाब चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मूळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान. म्हज्या तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता कोणती बरीत काळीज चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उदगार सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजांतान म्हजेशी पोत्तून येयात. कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर खास्तीचे फॉर्मोन मात्तली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमे थावन सालोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचे फॉर्मोन मात्तलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. निनेवे गांवांत प्रवचन करतोच तो लोक जोनासाचें उतर मानून घेता. आपली जीण बदलून देवाक मानता तसली जीण आपणावंक प्रयत्न करतात. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचें निसंटोन जातलें अशा उतरांनी जोनासाचें प्रवचन जालें. हीं उतरां आयकून देव आपणाक संदी दिता म्हूण तो लोक वळखता. प्राचीत काळाचे 40 दीस जावन आसात देवान आमकां दिलोली ही संदी. दर दिसा आमचें जिवीत बदलूंक आमकां उलो आसता, पूण जायते फावट शुभ वर्तमान सांगता ते परी आमी खुणा मागत आसता. निनेवेच्या लोकान देवाचो संदेश आयकलो, आपणाचें जिवीत पळयलें आनी परिवर्तन करूंक वावुरलीं. हो काळ देवाचें उतर आमकां एक हारसो कसो दिसता. आमच्या जिवितांत कितें सारकें, कितें वायट आमकां कळीत कोत्ता. आमकां ह्या हारशांत पळून आमची जीण निठायेर घालची गरज. दर एके मिसाचे बेटेंत आमी देवाचो मोग समोरंभतांव.
ह्याच मोगाचो उगडास म्हणल्यार ताच्या कोश्टा मोडना आनी पुनर्जिवनपणाची समोरमणी कोत्ता. ताळण्याचे जैत व्हरून आपल्या मिसामांक विस्वाशी रावलोलो जेजू आनीक थोड्याच वेळान वेदीचेर उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. तो आमकां ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आदार दिवं. जशें आमी ह्या मिसांत वांटो घेता, आर्गांचे आनी दिनवासनेचे आनी तशेंच बरे भलायकी पासत RCL क्रू ग्रँडियर ओटीस आनी तशेंच आयज जॉशवा अँटनी पिरेस जो आपलो बर्थडे समोरंभता ताचे पासत मागता. सर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 30 C6. बागेंतल्या फुलां मदीं रानांतल्या झाडां मदीं कोणींतल्या दादू मदीं ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या कासा सावे मेटोय तूं काळीज माशे जेजूच्या कासा सावे मेटोय तूं काळीज माशे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समोरपूंक तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें वखद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्मेचे सोक्तेन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रोगत जायशें कर हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोना, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो, आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत पोवीत पोवीत
तोलबाराचो सोर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाप्पा खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी गोशीले पियेतो तितले पावटी तो वैभवान येवसोर आमी तुजे मरण परगोटा बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून बेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता आनी सोर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 50 D7. Dane varle buge
प्रार्थुया. देवा काकलुत्सारा बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बागयोंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागयोंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांती